सुरवर मुनी जासी जपती असा शंभोध्याहो सकळ तुमचे अर्थ पुरती। बोला श्री गंगा दामोदर महाराज की जय। सप्तकाची हार्दिक शुभेच्छा दिता। आणि आता मी सगळे आमचे जे देवाची कमिटी आसा आणि आमचे काउन्सिलर्स, आमचे ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहिन सर आणि आमचे सगळे एखादे दायज आमच्या आता देवान जस्ट येयले आणि हांगा देवान नांव धरला आणि हे फावट आमी सप्तक एक बरे व्हडल्या प्रमाणान केला। आमी सगळे काउन्सिलर एमएलए सगळ्यांनी मेळोन बरे एक जायंट वील बी आमी ते सायडी धरला, सगळे फर्निचर बी एक सायडी घातला आणि बरे व्हडल्या प्रमाणे केला। हांव सगळे आख्खे गोंयकारांक मागता की तुमी हांगा वास्को आमचे दामोदर सप्तक येवचे आणि देवाचें दर्शन घेवचें। बाबाचो सप्तक हो आमचो जागृत देवस्थान, आमचो ग्राम देवता दामोदर म्हणटा ते आमी सदीत कितें कार्य करता ते दामोदराचें नांव पयलीं घेता। आणि आयज 24 तास आमी म्हणटा भजनी सप्ताह म्हणटा की 24 तासूय भजन चालू आसता म्हणून। आमकां याद आसा धाकटे आसतना आमकां बाबा हाडटालो आनी खबर आसताली आमकां पार खंय खंय आसा, सो आमी फेरयेक न्हू आमी पाराक भोंवतालीं, आमी खंय भजन आसा थंय वचून रावन आयकतालीं। सो मेन सप्तकाचें मिनींग तोच आसलेलो। आतां ह्यो कन्सेप्ट खूब चेंज जाल्लेलो आसा। भजन म्हणटा ते आमी म्हणटा 7व्या दिसा सुद्दां सप्तकाक वयता म्हणटा, एक्चुली सप्तकाक न्हू फेरयेक वयतात। आमी कॉलेजीन आसतना सुद्दां कॉलेज बंक करून धांवून येतालीं, काजे जावं जायंट वील जावं, सो ती मजा पयना काय आतां मिस करता कित्याक की आतां खूब लायफ आमची चेंज जाला म्हणून जायंट विलाचेर बसपाची बीन एक खुशी आसा ती सारकी। आनी फर्स्ट टायम अशें जालां की सर बीन ना हांगा, लगीन जावन जाल्यार 21 वर्सां जालीं, म्हणटा फर्स्ट टायम असो सप्तकाक सर ना, ते बीन खूब मिस केले। ऑनलायन जालें तरी हांवें तांकां देवाचें दर्शन केलें। सो हांव सगळ्या जी गोंयांतले सगळे दामबाबाचे भक्त आसा तांकां सगळ्यांक हांव इनवायट करपाक सोदता आमच्या वास्को ये आनी दर्शन घे आनी दर्शन घ्या। वास्कोकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक दामोदर सप्तकाची सगळ्यांक उणीव परवी आयज 125वाचो सप्तक 125 इयर्स जाली आणि हांव एक भाग्यवान ह्या शहराचो हांव एक नगर अध्यक्ष म्हणून। सगळ्यांनी आयज आत्तां नाल्ल 12:30 सुमार हे दवरलो, श्रीफळ दवरले आणि सप्तकाची सुरवात जाली। आता ही 24 वरां जी भजनां जातली आयज आनी फाल्यां, सगळे आमी सगळो जो इंतजाम करपाक सांगलेलो लास्ट मिटिंगेक, ट्रॅफिकाचो जावं आमच्या हेल्थाचे आनी गोवा शिपेडान जे सगळे जे जाय गोश्टी जे सप्तकाक लागतात तेंचो सगळे आमी हांगा केल्लेले आसा। लोकांक हांव भाविकांक मागता गर्दी जास्ती करूं नाका, लायनीन वचा, त्रास करनाका, कित्याक देवूळ आमच्या धाकटेन वाचून गर्दी लोक जास्ती करता मदींच म्हणून धक्का मुक्ती जाता, म्हणून मातशे सगळे लायनीन रावले आणि सप्तकाचो आनंद घेतलो। आनी सगळ्यांक हांव मागता देव दामोदरान सगळ्यांक बरी शक्ती बरी बुद्धी दिव आणि आमचे एक कोरोना काळ तसो येयल्लो आसा तो आतां काबार जालो आणि सगळे सप्तकाक लोक भावीक सगळे जे येयल्लेले आहा अशेंच फुडले वर्सा आणि वर्साचे वर्सा अशें येवन 125 कशे सगळेच अशीं वर्सां बरी जावन सप्तकाची अशेंच मागता देव बरें करूं। सगळ्यान पयलीं सगळ्या आमच्या वास्कोकारांक तशेंच आमच्या सगळ्या समेस्त गोंयकारांक वास्को सप्ताची गुणगुणीत परबी दिता। आमचो 125वो जो सप्ताह आसा तो मोठ्या दबाज्यान आमी ह्या वर्सा मनयता। ह्या फावटी आमचे जे एमएलए आसा वास्कोचे तशे मुरगांवचे जे एमएलए आसा ते पार्टीच्या कामा खातीर पयस आशिल्ल्या कारणान आज खंय तरी तांची एक हें आसा, पण आमी सप्ताच्या दृश्टीन जे जे आमचें काम आशिल्लें बरे तरेन सप्ताह घडोवपाचो जशें आमच्या चेअरपर्सनान सांगलें, बऱ्या तरेन सप्ताह एक डिसिप्लिन्ड आनी ऑर्गनायज्ड तरेन तशेंच सगळ्यो ज्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेवन रायट फ्रॉम फूड स्टॉल्स टू जे स्टॉल आसा सगळ्या तरेन आमी बऱ्या भशेन जावचे हाची काळजी घेतल्या आणि कितेंय प्रॉब्लेम जावचो न्ही हाची दक्षता घेतल्या। देवा कडेन मागता की देवान ताची कृपा सगळ्या लोकांचेर सगळ्या आमच्या गोंयचेर दवरची। सगळ्या गोंयकारांक आनी खास करून वास्कोकारांक दामोदर सप्ताहाचे खूब खूब शुभेच्छा। खूब उमेदीचो असो दीस वास्कोकारां खातीर आनी 8 दिवस हो कार्यक्रम आयच्या दिसान चालू जातलो। फाल्यां 12 सुमार सांगता जाता ती फक्त भजनाची, पण 8-10 दीस ही फेरी तातूंत इन्वॉल्वमेंट जाल्ले सगळे जावं आमचे जरा तुमी रिपोर्टर भाव आमचे सगळे लिडर्स गोंयचे सगळे आमचे व्हडले व्हडले मनीस, त्याच्या भायर हांगासरले लोकल्स जे ह्या सप्तकाक कॉपरेट करता, पुलीस आसतले बाकी म्युनिसिपालिटी काम आपले करता, सगळ्यांचे बऱ्यापैकी काम जावन देवाचे त्याच्या आशिर्वादान हे येदो व्हडलो कार्यक्रम येदो व्हडलो सप्ताह एवरी इयर जाता। कोविडाक लागून 1-2-3 वर्सां आमकां त्रास जाल्लो सगळ्यांकच जाल्लो आनी आतां परत ताच्या परत धूमधबाज्यान हे फावटी वास्कोचो सप्ताह हो मनयलो वयता। सगळ्यांका सगळ्या म्हाज्या भावा भयणींक खूब खूब शुभेच्छा। आनी
एक माझी एक मेसेज आज पर्यंत खूप दिवसांनी उलोवंक नासलेलो की सगळ्या जनतेक आमच्या गोंयकारांक एक आमी सगळ्यांनी आयज पर्यंत भाईचारान सगळ्या धर्माचे प्रोग्राम जसे करता वास्को सप्ताह जावं बाकी सगळे आमचे आतां आमच्या वांगडा आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव ह्या सप्ताक इनवॉल्व जाता आमी एक जावन हे कार्यक्रम करपाक जाय बाकी पॉलिटिक्स आसता ते वेगळे पण देवाच्या कामाक आनी जाती धर्माच्या हेतून आमी तेड निर्माण न करता आयज पर्यंत जाल्लो सप्ताह तशेंच बाकी सगळी फेस्तां जाता आनी महिलांचे सुद्दां कितें प्रोग्राम जाता क्रिस्तांवांचे सगळे जाता हे सगळे सण आमी दबाज्यान करचे आनी गोंयचें नांव आमी अशें राखून दवरचें मागपा दामबाबा कडेन की सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें सगळ्यांक देव बरें करूं. दामोदर टेंपलान येता जे लोकल जे दवरता नाल्ल तेन्ना दवरता तेन्नाय आमी दामोदराक येवन आमची भेट आमी दिता पूण हे फावटी हांव सारको पयलोच येयल्लो पूण सदन वर्सान वर्सां मुखार आसतालो पण हे फावटी हांव फाटीं पडलो सारको लास्ट डेरा कडेन पूण दामोदराची नदर म्हाजेर आसली तें एक ब्लेसींग कशें पण हो सप्ताक म्हणटा तो आमच्या गोंयांत वास्को हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे ह्या सप्ताक हे दामोदराचो दीस आमी सेलिब्रेट करता आनी हे सगळ्यांनी करचें कित्याक आमचो गोंया म्हणटा तो वेगळोचार कांय ना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक आनी चड करून म्हणटा ते हे आमचे वडील जेन्ना पयलीं आसले म्हजो वडील आसलो म्हजो पाय आसलो तेन्ना वर्सान वरोस ह्या देवळान येवन दर्शन करतालोच तशें आमी करता वर्सान वरोस पूण हे सगळे हो दीस हांव एक खुशालकायेचो दीस ह्या दिसाची जी सप्ताक ही परब हांव सगळ्या गोंयच्या भाव भयणांक आवडटा आनी जे जे कोण आयज दामोदराचें दर्शन घेवपाक येता ताका हांव दामोदरान सगळ्यांक राखचें की बरे भाशेन येवचें दर्शन घेवचें आनी आपल्या घरदारा परत बरे भाशेन पावचें हें आमचें सगळ्यांचें मागणें आनी डेफिनेटली दामोदर साहेब हें सगळ्यांक राखतलोच आनी राखपाचो हा कित्याक हो म्हणटा तो दिसा हे दर्शन घेवपाक आख्खो गोंयचो लोक भाव भयणां येता आनी म्हजी सगळ्या वास्कोकारांक तशेंच आमचे भायले जे भाव भयणां कोणा येता गोंयच्या ही हॅप्पी सप्ताक म्हणून हांव ताका विश करतां.